नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। केंद्रीय उदका पुरवण येवजणेंतल्यान गोंयांक मेळटले 413 कोटी। निधीक लागून गोंयकारांच्या उदकाच्या लिमिटात जातली वाड। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन उलयलो प्रुडंटाकडे। युती नासतना वेंचणुकांची मोगो बीजेपीची तयारी। 26 मतदारसंघांनी मोगोचो वाव। बीजेपी म्हणटा अमित शहान सांगला एकला चलो। प्रुडंटाच्या डिबेटीत मोगो बीजेपीची प्लान एक्सपोज। गोंय ड्रग्स मुक्त करतले म्हणून सांगपी बीजेपी सरकाराकूच माफियांचे जाल्ल्यात जमा। काँग्रेस मागता प्रादेशीक आराखड्यांचो मूळ मसुदो। राणे मागता सध्याचो। काँग्रेसीक झेडपी पक्ष पावण्यार नाका। केंद्र सरकारान काडिल्लो नवो जमीन संपादन अध्यादेश फाटी घेवचो। युवा काँग्रेसीन अध्यादेश फाटी घेवचो म्हणून दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक दिले निवेदन। आणि राष्ट्रीय T20 क्रिकेट सर्त जिखून गोंयच्या बायला क्रिकेट टीमीन केलो इतिहास। प्लेयर आणि बरोबरीच्या स्टाफाक कॅश बोनसाची जीसीएची घोषणा। खबरो विस्तारान। केंद्रीय उदका पुरवण येवजणेंतल्यान गोंयांक 413 कोटी मेळटले। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक ही माहिती दिली। तो सध्या केंद्र आणि राज्याच्या कॉन्फरन्सा खातीर दिल्ली आसा। हे पैसे जायका नाजाल्यार 14वे फायनान्स कमिशनांतल्यान मेळटले। हातूंतल्यान गोंयकारांक मेळटा ते उदकाचे लिमीट वाडयतले अशें सुदीन म्हणटा। सुदीन ढवळीकारान शुक्रारा जुवारी पुलाचो डीपीआर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिलो। पर्रीकार मागीर तो फुडें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक दितलो। गोंय केंद्र सरकाराच्या चडशा येवजण्यांनी बसना। ते खातीर उदका पुरवणेचो दर्जो वाडोवपाक 413 कोटी फ्लेक्सी येवजणेंतल्यान गोंयाक दिवपाचें थारला। स्वच्छ भारत अभियान 3 दीस आसा ते आजूय चालू आसा आणि हातूंतल्यान सगळे एक निष्पन्न करपाचें ठरयलां की सबंद भारतांत जो वॉटर प्रॉब्लेम आसा तो सोडपाचो ठरयला आणि त्या खातीर विविध योजना तांणी ज्यो तयार केल्या योजना हातांत घेवपा। आतां ह्या योजनांक गोवा सरकार बसना आणि त्या खातीर गोंयच्या लोकां खातीर हातूंतल्यान कांय फायदो जायना हें ताचें हांवें निदर्शनां हाडलें। आणि बेज्ड ऑन दॅट आमी जो फ्लेक्सी फंड चेंज अपग्रेडेशन ऑफ द सिस्टीम मागला। सिस्टीमींतले जे 413 कोटी आसा ते अंडर जायका फ्री लोन किंवा 14th फायनान्स हेचे अंडर घेवपाचें थारायलां। लोकांक जे 100 लिटर्स आमी उदक एक दितात ते सादारण 120 दिवपा जातले, 150 दितात ते 160 जातले आणि आमचो जो पाणयाचो अपव्यवहार जाता तो बंद जातलो। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी विदेश दौऱ्यार आशिल्ल्यान सुदिनान जुवारी पुलाचो डीपीआर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिलो। पयलो स्टेप जो जुवारी पुलाचो आसा सबमिटिंग अलाइनमेंट along with DPR is handed over to Raksha Mantri today at 10 o'clock in his office. Okay. To submit it to Union Ministry of Roads and Transport. He will give it to Nitin Gadkari. Okay. Along with his PO letter. Nitin Gadkari out of station आसा 27 तारखेक येतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। युती नासतना जिल्लो पंचायत आणि विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची तयारी मोगो आणि बीजेपीन केल्ली दिसता। बरे काम करता म्हणून बीजेपीन सुदिनाचेर आरोप करचे न्ही म्हणून मोगोचो आमदार लवू उलयलो। मोगो सध्या 26 मतदारसंघांनी स्वबळार काम करता। दीपकाचे मंत्रीपद काडीत जावन मोगो आणि बीजेपीचे पेटलां। बीजेपीचो मायकल म्हणटा बीजेपीनूय युतीन नासतना वेंचणुकेची तयारी केल्या। बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचे धोरण खंय एकला चलो। प्रुडंटाच्या डिबेटीत मोगो बीजेपीचे प्लान एक्सपोज जाले। न्ही सुदीन काम करता सुदिनानच काम करचें न्ही हें म्हणप जाल्यार दॅट इज रॉंग। तुम्ही म्हणता की सुदिनार काम करचे न्ही म्हणचे परस आमी सुदिना परस चड बरें काम केलां। हे इंडस्ट्री टुरिझम ह्या डिपार्टमेंटान दाखोवन दिवपाक जाय। फक्त एक बिटरनेस वाडला, ह्युमिलिएशन जें पळय दीपकाक जालां ते जावं जायनाशिल्लें थंयच्यान मातशें भितर हें सुरू जालो। बीजेपी लेजिस्लेटर्साची एक हें आहा की
let us go independent, let us test the waters at how strong we are. दिसली जाल्यार बीजेपी म्हणटली असेंब्ली की आमी इंडिपेंडेंटली वचूया. 2007 आमकांय कळटलें की आमची स्ट्रेंथ कितली आसा ती. महाराष्ट्रान युती तुटली निमण्या वक्तार. बरोबर. What was the result? Result came in the favor of BJP. Legislators have given a clear indication of going it alone. Party will decide about the alliance. We will have to go alone. आम्ही म्हटले. तुम्ही कितली प्रिपेअर्ड आहात नॉर्थ आणि साऊथात? अजून आम्ही ते कॅल्क्युलेट करू ना. आम्ही 26 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू आसा. असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच काम आमी झडपीक वापरतले. आमचो जो पार्टी प्रेसिडेंट आहा अमित शाह तेणे एक डिसिजन घेतलेलें आहा की अलायन्स इज नॉट अ व्हेरी गुड इक्वेशन टू फॉर्म अ गव्हर्मेंट बिकॉज सगळे जे वॉट यू वॉन्ट टू डू समटायम्स द अलायन्स स्टॉप्स यू फ्रॉम डुईंग. गोंय ड्रग्स मुक्त करतले म्हणून बीजेपी सांगताली. मात गोंयांत टुरिस्ट ड्रग्साक लागून येतात म्हणून खुद्द मुख्यमंत्रीच म्हणटा हे सरकारूच ड्रग माफियांचे जाल्ल्यात जमा म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनान केला. प्रादेशीक आराखड्याचेर मात काँग्रेसीन विरोधी पक्ष फुडारी राण्याक तेंको दिलो ना. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीन आराखडो रद्द करचो ना नाजाल्यार आराखड्याचो मूळ मसुदो चालीक लावचो. जिल्लो पंचायत वेंचणूक मात काँग्रेसीक पक्ष पावण्यार घेतिल्ली नाका. If the government knows that the tourists are coming because of the drugs and that we should allow this to exist, government has only become indirectly a government of drug pushers and drug mafia. They had given a commitment to the people of Goa that they will stop this drug mafia. What has happened after 3 years? असा तो 2021चो प्रादेशीक आराखडो चालीक लावचो म्हणून विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची मागणी काँग्रेसीनूच भायर मारली. काँग्रेसीची प्रादेशीक आराखड्याचेर मागणी वेगळीच. My party is saying our senior leader, who is a leader of opposition, Mr. Pratap Singh Raoji Rane, has brought a 2001 regional plan that is fine. Congratulations to him. That should be, and that is. If anybody tries to change, we will oppose it. As far as the new plan, you go by your promises. But Mr. Rane himself doesn't want the 2001 plan. He wants the new plan implemented. What do you expect him to say? I am telling you. You are saying People are fed up. People are fed up because you neither has got this plan nor that plan. At least let that plan be there. That is what he has said. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावंड्यार जातली हें जवळ जवळ निश्चित. मात काँग्रेसीक ही वेंचणूक पक्ष पावंड्यार घेतिल्ली नाका. We strongly oppose this. And that is what we have decided in today's executive committee meeting. That the government has got a responsibility to consult all the stakeholders and then take a decision. काँग्रेसीचो उमेदवार पणजे जिखल्यार कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर काडटले म्हूण लुईझीन उलयला. And if the people of Panjim give him the mandate as their representative in the assembly, definitely we will take action to ensure that all the casinos, directly or indirectly, if the government takes a decision or not, the corporation will withdraw all their permissions if they don't fall in line to see that the river Mandovi is saved for the people of Panjim and saved for the people of Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.